रंग आमच्या प्रफुल्ल पटेल साहेब आणि शरद पवार साहेब दोगांयकूय मेवले आनी आमचे बरें हेल्दी डिस्कशन जालें. एक्चुअली आयची कालची आमची मिटींग जावपाची एक जी शेड्यूल आसलो तो आमचो कॅन्सील जाल्लो मिटींग बाबत. कित्याक प्रफुल्ल पटेल वॉज ट्रॅवलिंग म्हणजे तो दिल्ली गेल्लो आनी दिल्ली गेल्लो म्हणून ताका टायमाचेर येवपाक जायना म्हणून एक्चुअली मिटींग पोस्टपोन जाल्ली. पूण जेन्ना आमी बॉम्बे गेलोले तेन्ना आमी ट्राय केली हे आमच्या लिडरांक मेळपाक कित्याक टायम व्हेरी शॉर्ट. सो ही मिटींग आमचे चेचुलूय येवपा आसलो पूण मिटींग कॅन्सील जालो म्हणून चेचूल येवंक ना कळ्ळें. म्हणटकच आमचें बरें हेल्थी डिस्कशन तें आमी शरद पवारा कडेन पयलीं आमी मिटींग घेतली. दुसरी मागीर आमी प्रफुल्ल पटेल साहेब दिल्लीसान येयलो स्पेशली आनी तोवूय आमकां हे मिटींग मेळलो. आमी आख्खेच हे दोगूय लिडरां कडेन आमी आमचे इलेक्शनाचे 2022 असेंब्ली इलेक्शनाचे गोवा हेजेर आमची बरी चर्चा जाली, बरें डिस्कशन जालें आनी फरेन दिसता की 100% अलायन्स जातले वो जावपाक जाय. सर हांव कॉन्फिडंट आहे की आतां मेरेन काँग्रेसान अजून अलायन्साचें कांय उलोवंकूच ना. बट यू आर सेइंग यू आर कॉन्फिडंट. आयज पासून हांव आयज उलयत येयला की अलायन्स जावपा जाय, अलायन्स जातले, अलायन्स जावपा जाय. हांव म्हाजी एकल्याकूय लागून उलयना. जरी तर ह्या टायमाचेर हे 2022 हे इलेक्शनाक असेंब्ली इलेक्शनाक जरी तर आमी एकठांय येयनाय, आमी एकठांय रावना जाल्यार बरो फ्युचर ना असो दिसता. ही सगळ्यांक गरज, काँग्रेसाक गरज, MGP आमकां गरज, सगळ्यांक गरज गो फॉर्वर्ड ह्या सगळे आमी लायक मायंडेड पार्टी एकठांय जावन जर तर आमी इलेक्शन तर झगडयनाय जाल्यार फायदा न्ही कितें. समवेर आयज तुमचे बरें तुमचे डेलिगेशन आसलो चर्चील नाहलो आनी हिंगा तो TMC ऑलरेडी दे इन टच म्हणटाय. सो वॉट डू यू वॉन्ट टू से? ना ते TMC हेजेर चेचे बाबाचेर कांयच हांव उलोवपाक हांव वचना. पूण हांव एकूच सांगता चेचील 100% मिटींग येवपा आसलो आनी चेचिलाक हांव जेन्ना बॉम्बे वयचें पयलो हांवें चेचिलाक सांगलें चेचील बाब हांव कसल्या कामां लागून वयता बॉम्बे. पूण जेन्ना हांव कामां लागून गेल्लो तेन्ना इल्लीशी एक ऑपॉर्च्युनिटी घेतली, चान्स घेतलो आनी आमच्या लिडरांक मेळ्ळो आनी लिडरांक मेळोन हांवें हे मिटींग हांवें तांकां मेळोन डिस्कशन. पूण एक्चुअली चेचुली मिटींग येवपाचो आसलो तो मिटींग जेन्ना पोस्टपोन जाल्या म्हणून चेचील हो कॅन्सील जाला म्हणून चेचील येनासता तो. चर्चील इन टच विथ TMC तुका हेजेर कितें वारो ना. TMCन ताका अशें हांवें आयकलां की TMCन ताका कॉल केल्ले म्हणून आनी ताका मेळपाक कोत्ता म्हणून. चेचिलाक विचार चेचील तुका TMC मेळटा वय म्हणपा लागलो. जेन्ना आपूण दिल्ली आसलो तेन्ना आपणाक आपले घराको येवन गेल्ले आनी घराको येवन गेले ते मेळपा सोदताले. सो सिन्स आतां कडेन मेळत मेवले जाल्यारूय हांव न्हू. हेज TMC बी इन टच विथ यू? नो ना ना म्हणून लास्ट टायम आमी लास्ट म्हयन्याक आमी दिल्ली गेल्ले काँग्रेसा मेळपाक आनी तेन्ना जाल्यार काँग्रेसा मेळपाक जेन्ना वयता तेन्ना आमी प्रफुल्ल पटेल, विजय सरदेसाय हे आमी सगळे आसले. पूण फायनली ते लास्ट मिनीट आसले आमचे. फायनली जावंक ना म्हणून आमी परत येवपा पडलें आनी जावंक ना. ताका लागून हांवें 4-5 म्हयने आतां इलेक्शन आहा म्हणटकूच आमची सुरवात ही बेगीन केल्या. पूण ही सुरवात बेगीन ना, तरी पण लेट आहा. अलायन्सवर जावपा जाय जाल्यार आतांच डिसिजन घेवपा जाय न्ही. अलायन्स जायना जाल्यार तुमचे कितें केलें? अरे अलायन्स जायना जाल्यार आमी रेडी आहाय न्हू. आमची नॅशनल पार्टी मरे सगळ्याक करतले सीटां? 100% चोयक आसा वी आर रेडी.